पर्वरी मतदारसंघातल्या अंगणवाडी उपजिल्हाधिकाऱ्यान सूचना काढल्यात त्यो खंयच्या कारणावयल्यान काढल्यात असो प्रश्न पेनादी फ्रांसाचे सरपंच वेर्णेकर हांणी केला. डेप्युटी कलेक्टर आम्ही आताच मेळ्ळे आणि हे आता आमचे ज्यो नोटिसीस ज्यो काढल्या पळय अंगणवाडीचे हे योग्य न्ही अशें आमी तांकां सांगलां. हे लोक आमचे अंगणवाडीचे लोक जे आसा पळय आजचे आनी कालचे न्ही जवळ जवळ 50 वर्सां जाली थंय रावतात आनी ह्या गेल्या 50 वर्सांत कोणीच काय ह्या विशयार हात घालूंक नासलो. इतलेच न्ही थोडे लोक भुरगे थंय जल्माक थंय येयले बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन दॅट एरिया ओनली. आणि एक सरप्रायझिंग म्हणजे आमची तीच एरिया अंगणवाडी जशें म्हणून तर आनीक आमच्या पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सीन आनीकय थोडेशे एरिया आसात अशेंच ह्याच टायपाचे पण तांकां कोणेच नोटीस धाडूंक ना. आमी म्हणना तांकां नोटीस धाडा म्हणून तुमी पण धाडलेले आनी सगळ्याकच धाडूंक जाय आसले. थोड्याच लोकांक धाडप थोड्या लोकांक न धाडप हे योग्य न्हय. आता कलेक्टरान सांगला डेप्युटी कलेक्टरान सांगला आपूण इन्क्वायरी करता आनी तुमकां कितें सांगता म्हणून. आमी ताका ते बी विचारला की तुमी जे हे आतां नोटीस धाडल्या पळय बेज ऑन वॉट तुमकां कितें कोणे रिपोर्ट दिला आनी कोणाच्या रिपोर्टाचेर तुमी हे धाडला हें आमकां कळपाक जाय म्हणून. तेणे आमकां आतां 1-2 दिसाचो टायम दिला. नोटीसीस अबाउट 40 आमकां काय खबर ना. जेन्ना ते लोक आमचे कडेन येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें. आमकां कॉपी बी तशें कांय ना पंचायती. परत एकदां तुमकां सांगता आमी म्हणना की तांकां तुमी नोटीसीस धाडा म्हणून पण जस्टीस जावपाक जाय सगळ्याचेर. थोड्या लोकांक नोटीस धाडप थोड्यांक न धाडप हे योग्य न्हय. हेजें कारण म्हटल्यार आमचे जे सगळे भाव मागीर भयणी येयल्ले आसा हेजें कारण अंगणवाडीन डेप्युटी कलेक्टरान तांकां नोटीस दिल्ल्या प्रत्येकाक जवळ जवळ 45 सुमार नोटीस दिल्ली आसा. आनी आमकां अजाप दिसलें की ह्यो नोटीसी धाडल्या हेजे कोणाचीच कंप्लेन ना हेंचेर. हांव सांगूंक सोदतां की आयज हे जे अंगणवाडीन जे आमचे सगळे भाव जे रावता हे प्रत्येक जाती धर्माचे सगळे लोक एकठांय रावल्या आनी जर कोणाचीच कांयच कसलीच कटकटी ना. तरी सुद्दां जेन्ना आमी पळयता की इलेक्शन येता त्या इलेक्शन टायमार तांकां नोटीसी वयता. आतां झेडपी इलेक्शन आसा म्हाका दिसता तेच खातीर तांकां परत धाडलेले आसा नोटीसी. तेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टर येयल्ले की इन्क्वायरी करपाक की हांकां नोटीसी कित्याक धाडल्या. तेन्ना तेजेर आमकां उतर दिल्लें आसा की आपूण हे हितून लक्ष घालतली आनी कित्याक तें आहा तें डिस्कस करून तुमचे कडेन उलयतली म्हणून. बेकायदेशीररित्या जमनीचें रुपांतर जाता म्हण तांकां नोटीसी काडल्यात. तो एक सच्च्याच कामाचो भाग आसा. एखादी बेकायदेशीर वसणूक उबी रावल्या अशें जेन्ना आमकां कळटा तेन्नाच आमी तांकां नोटीसी काडटात अशें उपजिल्हाधिकाऱ्यान सांगलें. आरडीएस्को खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. Certain representations which have come today, they were mostly from Penadi Franca village, and a lot of them have received show cause notices under section 33 of 3 of 33 of LRC, where show cause notices were given to them for their illegal conversion of the area where they're staying. So I've heard them out. There was a sarpanch, the representative of the community had also come. I heard them out. So some of them are, there are two angles to it. They're asking why the show cause has been given because they have been settled there for past 40-50 years, most of them are saying. And the other angle is that there are also, there are certain fears, particularly in the current times when there are certain things happening. There's a little bit of disturbance with regard to the CAA also. So these kind of fears were expressed. And I have read the memo, I've heard them out, I've heard all the representatives, and I told them that the first part, which is why the show cause notice was there, it's a routine, first of all, it's a routine thing. It's what we do under the LRC, that is the code that we follow regarding any land revenue matters. So it's just a routine thing where any illegal property or any illegal settlement is found, the talatis and the mamlatdar and the field functionaries bring us the form, the report, and they say that this is illegal or not illegal. And then accordingly, the ones which have been marked as illegal, we send them out a show cause notice. This is the provision, this is what is given under the provision in the LRC also.